सगळ्यांके नमस्कार. आमगेल कलाकुसुम या कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांके स्वागत. हांव वैष्णवी किणी विश्व कोंकणीचे अलमनाय प्रस्तुत कर्नाटक आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेजारी MD करतस. आयचे संगीताचे या इंटरॅक्शन करूक भासाभास करूक आमगेलोट्टू या आयचे एपिसोडार आसाची ग्रीष्मा किणी. या संगीताचे जो लोक आस संगीताचे क्षेत्रांतू भजने वैरी शास्त्रीय संगीत वैरी आसक्ती आशिल्ले सुमार कलाविदांक हांगेले परिचय खंडित आसता. हांणी हांगेल सान प्रायदुकून मस्तू एक शास्त्रीय संगीताच्या क्षेत्रांतू आसक्ती दिवन ताजे वैरी तांगेले परिश्रम घालून मस्त साधन केला. हांगेल साधने बग्गे आनी हांगेले संगीता ज्ञान भंडार दुखून आमकां कसं शिकूंक मेळटा म्हूण पळया. ग्रीष्मा आमगेल कार्यक्रमाक स्वागत करता. नमस्कार. नमस्कार. या आयचे एपिसोड प्रारंभ करचे पशपुड आहे तुमगेल बग्गे आनी परिचय दिवचे पशपुड आहे. तुमगेल एक मधुर खंडांनी आमगेल सगळ्यां खातीर एक देवाल स्तुती प्रस्तुत करियत की. हांणी सुमार कಡೆ भजन कार्यक्रम दिला. आज हे आमगेल एपिसोड आहे न्हू आमगेल सगळ्यां खातीर हांणी पद सांगता म्हणल्यार मस्त खुशी जाता. ग्रीष्मा मी गणपती स्तुती मुखांतर प्रारंभ करतो सर. आयच्या वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. चरी चारी लाईन सांगिला जाल्यार तांतू कळता तुम्ही कितले संगीता क्षेत्रारी तुमगेलें कितलें ध्यान आसा. तुम्ही यू रियली इन्स्पायर मी. सो हांगेले बग्गे सगळ्यांक मस्त जन परिचय आसता जाल्यार हांगेले एक अचिवमेंट्सा बग्गे एक 2 उत्तर हांव सांगता. हांणी हांगेले 8 वर्स प्राय दुखून हिंदुस्तान तरबेती सूर केल्ले. विद्वान महाबलेश्वर भागवत उडुपी हांगेले फर्स्ट हांणी हांगेले शास्त्रीय संगीता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची तरबेती स्टार्ट केल्या आनी प्रस्तुत हांणी पंडित रवी किरण मणिपाल म्हगेले गुरू तोचे. सो हांगे लागी कंटिन्यू करता साची. विशारद प्रथमा हांणी रिसेंटली कंप्लीट केला आनी सद्याक विशारद पूर्णाक हांणी प्रिपेर करता साची. सो हांणी हांगेल सान प्राय दुखून सुमार प्रशस्ती हांणी घेतला. सो ताजे एक सान ग्लिम्स तुमकां हांव दिता. 2013 हिंदुस्तानी क्लासिकल म्युझिकांतू जिल्हा राज्योत्सव अवॉर्ड साधक पुरस्कार म्हणले हांकां मेळ्ळा. 2014 महिला ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರचे ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ मेळ्ळा. तितून मात्र 2015 ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿचे ಕನಕ पुरस्कार मेळ्ळा. 2016 उडपाचे राजांगण तर्फेनी चैतन्य श्री युव प्रशस्ती मेळ्ळा. तितून मात्र ज्ञानमंदार सांस्कृतिक अकादमी बेंगळूर दुखून 2016 अरळू मल्लिगे म्हणले एक अवॉर्ड मेळ्ळा. आनी बेंगळुराचे विश्व वीरशैव सांस्कृतिक प्रतिष्ठान आणि कर्नाटक सांस्कृतिक अकादमीचे संगीत रत्न म्हणले प्रशस्ती हांकां मेळ्ळा. इतले सकट मात्र आनीक सुमार प्रशस्ती हांकां मेळ्ळा. आनी संगीत मात्र संगीत ಒಟ್ಟು हार्मोनियम प्ले करच्यारी मस्त आसक्ती दवरताची. ग्रीष्मा इतलें सान प्रयर तुमी इतले सकट अवॉर्ड्स बॅक टू बॅक म्हळ्यार हांव पळयत आसा 2014 दुखून आज ताय तुमकां मस्त अवॉर्ड्स मेळ्ळा. सो हे अवॉर्ड पुरो मेळचे पयस फुडें तुमी तुमगे संगीता जर्नी कशी स्टार्ट केल्या. हांव सांगता जाल्यार हांव म्हळ्यार सान आसतना म्हाका स्कुलांतू पुरे मॅमान स्कूल डेक पुरे आसता म्हणल्यार ताका तांणी पद्य पुरे शिकोवचे आशिल्ले. ते पद्य शिकयतना म्हाका स्टार्टींग एक पद्य म्हाका उडगास येता कसो म्हणल्यार डोल्लोट्टे गणपती एल्लुंडे म्हणली ती म्हण ते एक पद्य शिकयला स्कूल डेक. सो ती ते पद्य आसा पळय ते शिकयतना हांव घरा येवन प्रॅक्टीस करचें आशिल्लें. ते प्रॅक्टीस करतना आमगेले घरांतू एक रिलेटिव्स म्हगेले मान तूं आयलो ते मुंजी सांगूक म्हणून. तेन्ना हांव ते पद्य म्हणटा आशिल्लें ताणें आयकलें जाल्यार कशें जालें म्हळ्यार
आम्ही त्या मुंजी वता ना ते एक या कार्यक्रम दवरनाशिल्ले ते इन्स्ट्रुमेंटल पुरे आशिल्लींची त्यांनी हांव मिगेल अम्मा लागीं बसले एक सान चल्ड हांव तेन्ना अम्मा लागीं बसले हांव जाल्यार त्यांनी ते इन्स्ट्रुमेंटल ओटू इथं मिगेल म्हणतानच पळय स्ट्रेट अवे स्टेजार वचून तूं पद्दी म्हणून म्हणलें त्या मायका लागीं आनी त्या इन्स्ट्रुमेंटा लागीं बसून म्हाका पद्दी म्हणसिलें हांव म्हणलें डोलोटे गणपती एल्लोंडे म्हणलें ती म्हणून त्या पद्दी म्हणलें त्या तांकां खुशी जाली की पुरे जनांनी म्हणल्या एक ते जन पुरो आयलेली पळय तांणी पुरो म्हणल्या एक म्युजीक क्लासाक गेल्यार आनीक ती मस्त इम्प्रुवमेंट जावचो पुरो सो थंय देखून हांव म्हणत जाल्यार म्हगेली म्युजीक जर्नी स्टार्ट जाल्लें तशी म्हाका थंय देखून म्हाका एक गुरू मेळ्ळो विद्वान महाबळेश्वर भगवती म्हगेलो फर्स्ट गुरू हांव म्हगेल्या गुरूक नमस्कार करता प्रणाम करता वंडरफुल म्हळ्यार डिरेक्ट तुमगेली जर्नी एक इन्स्ट्रुमेंटल एक सेटअप रेची पुरो म्युजिशियन्स ओटू स्टार्ट जाल्ले म्हळ्यार हांव कितलो तुमगेले कॉन्सर्ट पळयला हांव मस्त तुमगेले भजन कार्यक्रम पुरो पळयला ते कशें आसता म्हळ्यार एक प्रोफेशनल जावन आसता मस्त सान एक इपत्तू कितलो प्राय आतां तुमकां 21 इयर्स बट तुमी पद सांगतना ते एक प्रोफेशनलिझम आसता म्हळ्यार मस्त वर्स दुखून पद सांगता सर म्हणके आयकता सो तुमकां तुमगे बिगिनिंगच तितलें स्ट्रॉंग जावन जाल्लें सो ह्याच म्हाका म्हगे लायफार करता म्हाका हिंदुस्तानी संगीतारी म्हाका म्हगेलें फोकस आसता म्हण तुमी कशें तें निर्धार घेतला ओके म्हळ्यार म्हगेले अम्मा आस पळय सकाळीची ते डबल भजन दवरचे ते भीमसेन जोशीले भजन दवरचे आशिल्ले घरा हांव ल्हान आसतना सो हांवें म्हळ्यार म्हाका ते भीमसेन जोशीले भजन म्हणटाना हांवें ट्राय करचें आशिल्लें ओ म्हाका एक अशी म्हण का हांवें ते एक भाग्य लक्ष्मी बारम्मा की एन्ना पालिसो करुणाकरा की ते हांव म्हणचे तशी ट्राय करचें आशिल्लें सो त्या पुरे पळयतना म्हाका जाल्लें तितलें हांव म्हणटाशिल्लें एन्ना पालिसो करुणाकरा तशी म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ सेम येता आशिल्लें सिमिलॅरिटी सो त्या पळोवन तरी म्हळ्यार म्हाका म्युजीक क्लासाक गेल्लें सो थंय देखून म्हाका हांव हिंदुस्तानी शिकूंक म्हाका हिंदुस्तानी शिकूंक हांव एक छळ लायलें थंय देखून म्हळ्यार आमगेले मध्य क्षेत्रांत मस्त जन संगीत आसक्त आशिल्ले आसाचे बट म्हाका हेंच करता म्हूण धड राबिल्लें मस्त म्हूण तातूंत तुमी एकले सो अशी हट दवरून म्हाका हेंच करता म्हूण सांगून तुमी हट दवरून तुमकां कर्नाटका संगीतन आनी नृत्य अकॅडमी देखून हिंदुस्तानी संगीताक एक स्कॉलरशीप मेळ्ळा सर हांची एक आमकां कसो एक्सपिरियन्स म्हूण सांगता कशें जालें हांव बद्दल सांगता जाल्यार ते एक दीस म्हगेलो मस्त लकीएस्ट डे म्हूण येता कित्याक म्हळ्यार सांज ते सकाळी एक कॉम्पिटिशन जाल्लें तातूंत म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें सो त्यांची दीस त्या दिसा आमी ते एग्जाम आशिल्ली हिंदुस्तानींतू सो ते म्हळ्यार कसो म्हळ्यार मस्त जन पुरो येता म्हळ्यार विंगड प्लेसां दाखोवन जन पुरो येताची सो ती म्हाका म्हळ्यार फर्स्ट वतान एक म्हाका मस्त भंय इतली जन आसाची हांव कसो आन्सर करीत मिगेला भशी मस्त व्हड जन पुरो आशिल्लींची एक 25 इयर्स तांगेले क्षेत्रांत विंगड क्षेत्रांत एक इन्स्ट्रुमेंटल तशें बरें सो हिंदुस्तानींतू हांव पार्टिसिपेट केला तातूंत म्हळ्यार मस्त क्वेश्चन्स पुरे निमगीत आसताची त्या क्वेश्चना पुरे आमी तक्क करेक्ट आन्सर्स पुरे दिवका सो तशें म्हणटाना हांव म्हळ्यार एक पार्टिसिपेट केला खंयच्या की आमी म्हणटा पळय एक कसो म्हळ्यार प्रायज इज सेकंडरी जाल्यार पार्टिसिपेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो हांव कसो केलें एक पार्टिसिपेट केलें जाल्यार म्हाका एक सायड भंय आशिल्लो इतली जन आसाची हांव कशें आन्सर करचें ते एक म्हाका चिक्के भंय आशिल्लें मागीर हांव मिगेले ते म्हळ्यार तांकां प्रति जण एक स्लॉट्स म्हण दिता पुरे जणांक एक टायमार न्ही म्हाका एक सदां 12:30 की दिवन आशिल्लें ते हांगा शिवमोगांतू ते स्कॉलरशीप ते एग्जाम्स पुरे आसता ते म्हाका क्वेश्चन्स पुरे निमगी थंय चमकलींची हांव पुरो आन्सर दिता चमकली लास्ट तांणी म्हणली म्हाका म्हळ्यार तूं नेक्स्ट टायम यो म्हूण म्हणलें ते म्हाका एक ಸ್ವಲ್ಪ इतलें हांव वचून कंपेर केल्यार तुमी ताकाची म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ चिक्के बेजार जाल्ले नेक्स्ट टायम यो म्हूण म्हणटाना ಸ್ವಲ್ಪ एक वार की एक महिने नंतर तांगेले एक लेटर येयल्या कन्नड संस्कृती बेंगळूरू अकॅडमी बेंगळूरू तांगे लेटर येयल्या तूं सिलेक्ट जाला हिंदुस्तानी क्षेत्रांत तूं म्हूण म्हणटाना म्हाका एक मस्त एक ते अनफॉर्गेटेबल मेमोरी म्हूण म्हणटा म्हगे लायफान तूं इता म्हळ्यार हांव बदल लेखनी ते एक पळय कसले म्हणटा पळय आमी लेखनी ते एक जावची पळय ते आमकां मस्त विसरू साध्य आसना असल पुरे कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां थँक्यू तुमी तातूंत कितलो प्राय आशिल्लो तुमकां तेन्ना एक सादारण एक म्हळ्यार प्राय उडग आसना तितले 8th म्हणलें सांगत ना सो 8th स्टँडर्डाचे एक सान प्रायरी
हांव अचीव करता कोण आसला रे हडना हांव पार्टिसिपेट कोण पुणी पळयता म्हळ्यार ते हट इट इज कमेंडेबल सो तुमकां एक स्टेज तुम्ही मस्त सकट भजन कार्यक्रम दिला सो तुमकां स्टेज फियर जावं कसली आसता की केन्ना बदल सांगता जाल्यार म्हाका स्टेज फियर म्हण ना आसा. इता म्हण सांगता जाल्यार म्हाका अम्मा आस पळय सांदकून म्हाका एक कॉम्पिटिशना व्हरची की एक कोणाले एक प्रोग्राम आतां कोणाले एक कॉन्सर्ट आसता पळय तांगेले एक प्रोग्रामा म्हाका एक हिंदुस्तानीक एक आपोवन व्हरची की त्या पुरे पळयता म्हाका म्हळ्यार तितले जायना आनी कसं सांगता म्हण जाल्यार आमी सांदकून आमी विटप दिसतना आस पळय ते प्रोग्राम दिता येत तशें म्हळ्यार तेन्ना एक कसं म्हणत म्हळ्यार आमी मस्त सान मिगेल अण्णा लवटो हांव पुरे भजन आनी म्हणचेशिल्ले तेन्ना म्हळ्यार मस्त ऑडियन्स पुरे नाशिल्लींची जाल्यार तेय देखून ते भजन म्हणटा विंगड कडेन आपयलाय तशी तेय देखून म्हाका एक ಸ್ವಲ್ಪ धैर्य येयलें स्टेज एक सेकंड होम शे जाल्लें हय करेक्ट तशें तुमकां ते स्टेज फियर आसतना ना सो तुमकां तुमी मस्त कॉम्पिटिशनाचे आमकां आत्तां म्हणलेची फर्स्ट प्रायज आयिल्ली म्हाका म्हणून सो अशी कॉम्पिटिशनां वतना अशी एक स्कुला कॉम्पिटिशन जावं सो त्या केन्नाय कसं आमकां पॅटर्न पळोवचें मेळटा म्हळ्यार एक पार्टिसिपेंटाक केन्ना पळयल्यार प्रायज मेळटा आसता सो यू आर वन अमंग देम म्हाका तशें दिसता सो पुराय जाणां मनार एक डावट कसो नासता म्हळ्यार हांवें कशी प्रिपेर करून येताची हांकां कशी केन्नाय प्रायज मेळटा सो अशें तुमकां एक स्टेजा वयरी लायक परफॉर्मन्स दिवका जाल्यार ताजी मातशी कितले प्रॅक्टीस जावका आनी तुमी कशी प्रिपेर करून वताची ताजे बद्दल आमकां एक चूर सांगताची मी ಸ್ವಲ್ಪ दीस फुडेंच आमी प्रॅक्टीस करून दवरका आनी कसं म्हळ्यार हांव प्रायज म्हळ्यार आमी कसं म्हळ्यार प्रॅक्टीस करका आनी प्रायज एक इम्पॉर्टंट न्ही जाल्यार आमगेले 100% आमकां प्रति जण 100% एफर्ट दिवचें साध्य ना जाल्यार एटलिस्ट एक 80% म्हणी कोरका आमी म्हळ्यार आमी प्रॅक्टीस कोरका आनी ते पद्य जो एक सिलेक्शन खंयचे एक पद्य कॉम्पिटिशना करतना आमी सिलेक्शन मेन खंयचे एक ओके ते लायक पद्य जावका आनी तसल पुरे म्हळ्यार सिलेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट खंयचे एक कॉम्पिटिशन वचूंक जाय आमी पद्य सिलेक्शन लायक आसका आनी म्हळ्यार बरी प्रायज इम्पॉर्टंट न्ही केल्यार पण आमगेले दीस आसना तेन्ना आमी कसं करता आमी कशी विनिंग आमी पोजिशन म्हळ्यार पळय आमकां विन जाता कितले खूश जाता पळय तशी सोल आसतना आमी एक खुशी घेवका इता म्हणून सांगता म्हळ्यार एक विनिंग कशी इम्पॉर्टंट की सोल आमी आमकां ते लेसन आमकां नेक्स्ट टायम ते मिस्टेक करना तशें आमकां एक कसं म्हणजे एक हें जाता करूं नजा मिस्टेक म्हणून एक हें आसता चल आसता सो तुमगेले सुमार तुम्ही हिंदुस्थानीचे एक कार्यक्रम दिला बैठकशे तुम्ही कार्यक्रम दिला तर तुम्ही ताका कशें प्रिपेर करता आनी हिंदुस्थानी म्युजीक रे तुमगेले जो वॉयस आसता सो तुम्ही परत सांगतानाचे ते एक कसं म्हणटाची मॅच्युरिटी आसता तर कशें तुम्ही साधन केलें आनी कशें तुम्ही डेली बेसून तुमगेले घरकडे प्रॅक्टीस रुटीन कशें आसता म्हणून हांव म्हळ्यार हिंदुस्थानी डेली म्हळ्यार हांव आस पळय नॉर्मली विंगड जनाल पुरो आयकत घरांत बेसून म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल रशीद खान मस्त पुरे हांव म्हळ्यार हिंदुस्थानींत आयकता आनी ते हांव ते स्केच म्हगेल्या मायंडार दवरता हो हें राग अशें आसता म्हणून हांव ते एक स्केच दवरता मायंडार आनी कसं म्हळ्यार म्हाका हिंदुस्थानीन म्हाका सांदकून आसक्ती आनी म्हाका सांगाची म्हळ्यार म्हाका हिंदुस्थानीन तूं मस्त आसक्ती देखून हांव एक नवे राग आयकूच की त्या पुरे तशी हांव आनी प्रॅक्टीस कशी आसता म्हळ्यार हांव घरांत 2 hours प्रॅक्टीस करता म्हळ्यार इता म्हळ्यार म्हाका फॉर एक्झाम्पल म्हाका स्ट्रेस म्हूण फील जालें म्हणल्यार तेन्ना हांव कसं करता हिंदुस्थानी आयकता तेन्ना म्हगेल्या मायंड एक कसं म्हणजे एक खुशी जाता एक आनंद मेळटा म्हाका कॉन्सन्ट्रेशन डेवलप जाता तशें म्हाका एक हिंदुस्थानी म्हळ्यार म्हाका तितलें सांदकून इश्ट सो म्हळ्यार तुमकां कसं जावका सरावंड युअर सेल्फ बाय दॅट तुमकां हिंदुस्थानी म्युजीक वोकलिस्ट जावका जाल्यार तुमी तुमगेले दिसारी इतलो टायम और 24 hours जावका जाल्यार ताजे एक वातावरण घरांत क्रिएट करून दवरल्यार तुमकां कसं ना एक आसक्ती आसा ते तुमकां फुलफील करूं जाता सो आतां फॉर एक्झाम्पल आतां आमी हांगा बसलाची तुमी संगीत तुमगेले रियाज करूंकची बसलाची म्हणल्यार सो हाऊ वील यू स्टार्ट हांव म्हळ्यार एक राग प्रॅक्टीस करता म्हळ्यार एक राग आस पळय हांव तांतू मॉड्युलेशन करूंक एक मारुबिहाग काडल्यार एक मारुबिहागान तूं प्रति टायम हांव सेम म्हाका तांतू खंयचें एक इम्प्रुवायजेशन जाता म्हळ्यार एक हांव नेक्स्ट टायम हें इम्प्रूव करता फर्स्ट टायम खंयचें एक आमी म्हणटा पळय एक सान चडलाक ताणें पळोवनूची तो म्हळ्यार मुखारी ताका हें येता हांव आनी तशें करूं नज म्हणून हें येता पळय तशीच आमी फर्स्ट आमी कोणेय
खंयचे सिंगर जो एक खंयचे टॅलेंट आस पळय स्टार्टिंग मिस्टेक जाता मस्त मात्र तांतू देखून आमी कसं करता म्हण आमी प्रॅक्टीस केल्लें तशी आस पळय आमकां ते हें मिस्टेक जाला म्हण आमगे एक सांगता 4th 6th सेन्स सांगता आमकां हो या नेक्स्ट टायम हांव हें करूनच हांव अशी म्हणल्यार चेंज जाल्यार हें समजावचें पुरो अशी म्हण आमकां सांगता सो कसन चूक करू असं त्या घरकडे प्रॅक्टिस करून चूक करायची तुमकां वेदीक मेळतना तांचे वेरी उणी म्हळ्यार चूक नाशी करू जायना उणी चूक तदन दत्ता घरकडे प्रॅक्टिस करून घरकडे चूक करून तितून गेल्यार म्हणून सांगून खंडित सो तुम्ही संगीत मात्र नाही होता वेळी म्हणल्यार म्हणके हार्मोनियम प्ले करताची पण सुलभ नाही खुशाल नाही या तुमकां हार्मोनियमावर आसक्ती कशी आयल्या हार्मोनियमार आसक्ती म्हळ्यार मिगेल अम्मा म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಪುರ ಸಿಕ್ಕ್ಲ ಜಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೇತಿನ ಎಂದಕ್ಕೂನು ಆಯ್ಲಲ್ಲ ತಿಗೆಲೆ ಅಮ್ಮ ಅದ ತಿಗೆಲೆ ಅಮ್ಮ हार्मोनियम वाजित आशिल्ली सो मिगेल अम्मा तशी सान आसतना मिगेल वरी एक म्हळ्यार एक भजना मंडळी तीन हार्मोनियम वाजयच्या वच्चे तशी बरें आशिल्लें आता नंतर तिके म्हळ्यार तिके तेंची म्हळ्यार ती हार्मोन वाजयता बट तिक म्हणटा वाजूयना सो म्हाका तेंची म्हाका एक बंद खंयची एक पद्य म्हळ्यार म्हाका हेरिडिटरी म्हणून म्हणत हांवें म्हाका एक पद्य वाजूचें आनी बट म्हाका एक कसं म्हळ्यार म्हाका म्हणटा वाजू कश्ट जाता ಸ್ವಲ್ಪ इता म्हळ्यार मिगेल मायंड आसपळ केलो बंद हांव आलाप काडटा सो हांगा हांव आलाप काडल्यार मिगेल हात ते मुखार वचना तशें जाता म्हाका तशें हांव सो तुमगेले फेवरेट राग खंयचे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्युझिकान हिंदुस्तानी तूं म्हणशीं जाल्यार मस्त राग आसा जाल्यार आतां प्रेझेंट म्हळ्यार म्हाका मारू बिहाग मस्त इश्ट ते राग म्हाका मस्त इश्ट तुम्ही त्या मारू बिहाग रागांनी आमकां त्या रागा परिचय करून दिवन एक ताजे एक 2 आलाप त्या रागार आनी ते कशें आतां आमी आयकलां ते कशें आमकां कळटा हें मारू बिहाग राग म्हणून सांगून ताचे बद्दल ताजे आरोह अशें आसा आलाप अशें आसता सावरे तो है देखना जिया अकुलाए कल नाही ऐकू तर मी म्हणत जाता म्हणजे त्या कान केन्ना कसं गोच की परफेक्ट नोट्स भायर येतना खंयचेय म्युझिशियन जावन असो कान तेच वता आमगेले सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुम्ही म्हळ्यार यू रियली इन्स्पायर अ लॉट ऑफ सिंगर्स राग यांची राग म्हणून कशें कळटा वॉट इज द स्पेशालिटी म्हळ्यार विच फ्रेज खंयची फ्रेज या मारू बिहाग राग म्हणून सांगून घेता खंयचे ते एक गम बनी सा नि द प मा ग म रे सा रे नि सा ग सा म ग रे सा सुपर थँक्यू सो मच सो तुम्ही क्लासिकल सॉंग सांगताची भजन जे सांगताची खंयचे फिल्मी सॉंग तुमकां येतकी ताजे वयर आसक्ती आसा की तुमी फिल्मी सॉंग आयकताच की वय फिल्म सॉंग वय आयकता जाल्यार हांव चड म्हळ्यार भजन आनी क्लासिकल प्रिफर करचें म्हळ्यार म्हगेलें एक फेवरेट पद आसा फिल्मीन हें क्लासिकल बेस्ड आसता ते आमगेले सक्कडल म्युझिशियन्स एक फेवरेट एक पद आसता ते खंयचे म्हळ्यार कुहू कुहू बोले कोयलिया म्हणून सो ते एक तुमगेल वर्जन म्हाका आयकूं का सो इन केस तुमकां इफ इट इज पॉसिबल कुहू कुहू बोले कोयलिया कुहू कुहू बोले कोयलिया कुंज कुंज में भंवरे डोले गुनगुन बोले कुहू कुहू बोले कोयलिया सज श्रृंगार रित आई बसंती जैसे नार
देते कोण बसंती. वाव, सुपर. हाणे कसं नोटीस केलं म्हळ्यार हा मॅम, एवर रेडी हे एक पद सांगता बाय रेडी, लायक ते आसक्ती दिसता न्हू. म्हाका हें चिकोरका म्हळ्यार खंयचेय प्रोग्रामा पळयतना तुमी एन्जॉय कोन्न सांगताची, इट्स लायक म्हाका हें चिकोरका, म्हाका गोत्त हांव कसं कोरका म्हूण सांगून. सो तें मस्त खुशी जाता. मुवींग ऑन, संगीत एक शास्त्रीय संगीत नॉलेज आशिल्ल्याक कॉम्पोजिशना वेरी सहज जावन मस्त एक आसक्ती आसता. तशी तुमी कसं एक्सप्लोर केला की कॉम्पोजिशन हांतू वय म्हळ्यार एक पंत विश्व कोंकणी केंद्रांतूची म्हाका एक वचन रेसिटेशन आशिल्लें. सो तेन्ना म्हाका तांणी पद्य दिवन आशिल्लें कोंकणी वचनाचें, शकुंतला कलार्किनी मायना ते म्हाका पद्य दिवन आशिल्लें. सो त्या पद्याक हांव एक सहपद्य म्हूण म्हणत अर्ध घंटे कार्यक्रम ताका हांव ट्यून घाला म्हळ्यार हांव ट्यून घालला. एक्चुअली युट्यूबर अवेलेबल आसना इवन लाईव्ह की फेसबुकार अवेलेबल आसा. फेसबुकार या सेशन अवेलेबल आसा, तुमकां पळोवका जाल्यार तुमी पळयात. सांगा. सो ते म्हाका हांगा एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले वचना रेसिटेल. सो ताजी तुमी कंपोज केलेले एक खंयचे आमकां तुमगेल इश्टाचे आशिल्लें प्रस्तुत. डोंगर वैरी एक गर कोर्नो मुंजंतीक बियल्या रे कशी प्रभू. डोंगर वैरी एक गर कोर्नो मुंजंतीक बियल्या रे कशी प्रभू. दर्या तडीरी बिडार बंदूनो आवाजाक नरगल्यार कशी प्रभू. स्तुतीनिंद इल्या रे मन कोपये नाशी. स्तुतीनिंद इल्या रे मन कोपये नाशी. समाधानी जावनु आसुका. डोंगर वैरी एक गर कोर्नो मुंजंतीक बियल्या रे कशी प्रभू. त्या गमक पुरा क्लियर जावन कशी तुमी काडची, कशी प्रॅक्टीस करता तुमी ताका? ताका म्हळ्यार हिंदुस्तानी ಸ್ವಲ್ಪ हें जावका ट्रेनिंग जावका. कशें तुमी तुमगेले ट्रेन केला वॉयसाक? मिगेल हांव कसो म्हण जाल्यार मिगेल गुरुले एक गुरुल आशिर्वाद म्हणत. आनी म्हाका बदल सांगता जाल्यार म्हाका लायक गुरू मेळ्ळा पंडित रविकिरण मणिपाल सर. आनी मिगेले फर्स्ट सर केन्नाय विसरूना विद्वान महाबळेश्वर भगवत. आमगेले एक कसं म्हाका एक विद्य दिला पळय, म्हाका कसं हांव कसं म्हणटा पळय हांगा ते हांव म्हणका जाल्यार बदल कारण मिगेले विद्वान महाबळेश्वर सर तशीच मिगेले पंडित रविकिरण सरान म्हाका मस्त एक कसं म्हणचे मस्त एक नॉलेज दिला म्हूण म्हणत. आनी मेन आमगेल गुरुल दय तितलेच म्हणत. इतलं पॉवरफुल आसता तुमगेल वॉयस, इतलं डेप्थ आसता तो. कशी कल्चर करून घेतलं तुम्ही? मस्त म्हळ्यार आमी खंयचे एक सिंगर एक खंयचे एक टॅलंट म्हणून येता आमकां एक वॉयस असला पावना आमी ताका प्रॅक्टीस करका. आनी प्रति जनाक एक डिफरंट प्रति जनाक सेम टोन आसता विंगड युनिक वॉयस आसता. सो आमी आतां प्रॅक्टीस एक व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी कसं म्हळ्यार मेन आमकां तातूंत इंट्रस्ट आसता. आज फॉर एग्जाम्पल म्हाका स्टार्टींग म्हाका संगीतान मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें. तशें करून म्हाका म्हळ्यार तातूंत एक आसक्ती म्हाका आनी कितें शिकूका ओके आनी हें राग शिके अशें पुरो म्हाका मस्त इंट्रस्ट आयला. सो खंयच्याकय आमी म्हणूंक जाल्यार आमकां इंट्रस्ट आसता मेन खंयचें एक शिकूंक जाल्यार तेन्ना आमी कसं जाल्यार साधन करीत. तुमगेल खंयचें एक फिल्मी फेवरेट सॉंग आसल्यार खंयचें आसता तें? म्हगेल्यान तो हांव सांगलें, तुमगेल खंयचें? तांचे कुहू कुहू बोले कोयल. सेम. ओके. सो सिन्स तुमकां कॉम्पोजिशनार इंट्रस्ट आसता आमी युजली म्हगेले एक सान एक्सरसायज आसा म्हगेले गेस्ट आपयतना हांव करता. सो हांव म्हगेले अम्माल हेल्प घेवन एक 4 लायन ह्या आमगेले शोक ह्या कलाकुसुम आमगेले कलाकुसुम ह्या शोक एक 4 लायन टायटल सॉंगशें बरयलां. सो 4 लायन हांव तुमकां वाजयता आनी तुमकां दिता. हांगा तुमकां नो इजी ना कंपोज करचें एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्यार म्हणून सांगलें. तुमी कशें करताची तुमगेले स्टायलार तुमी कशें कंपोज करताची म्हणून हांव वाजयता. फुल्लेला पळया संगीता सुम, फुल्लेला पळया संगीता सुम, भुंयचेरी भरता तज्जे घम, गंतुया आम्ही हें कुसुम,
संगीताचे हे कलाकुसुम. सो तुमकां दिता हांवें लिरिक्स 4 लायन. सो तुमी आतां कंपोज कर जाल्यार तुमगेल मनाक आत्त हें करे प्रेझेंट टायम मध्ये कसं फ्लॅश जाता. हांव पुरेधनश्री राग ट्राय करता. ओके कशें डिसायड केलें म्हाका पुरेधनश्री म्हळ्यार म्हाका पुरेधनश्री मस्त इश्ट राग. ओके ओके फुल्लेले पळया संगीत सुमा बुईंचेरी बरला तजे गमा. फुल्लेले पळया संगीत सुमा बुईंचेरी बरला तजे घमा. गंतुया आम्ही है कुसुमा गंतुया आम्ही है कुसुमा. संगीताचे हे कला कुसुम संगीताचे हे कला कुसुम. फुल्लेले पळया संगीत सुमा बुईंचेरी बरला तजे घमा. सूपर अंगाचे लायक इतलें बघ हाऊ डिड यू द प्रॅक्टिस. आय मीन कॉम्पोजिशन हा प्रॅक्टिस आसना. इट्स डेफिनेटली देवाल अनुग्रह. कसं म्हळ्यार आमी एक एज अ म्युझिशियन आमी चॅनल करता आसताची आमकां कसं इमॅजिनेशन येता तें आमगेल स्वंतान तो आसना. इट विल बी फ्रॉम समवेर त्याचे आमी चॅनल करचे. सो व्हेरी ब्युटिफूल. थँक्यू सो मच. सो मुवींग ऑन हार्मोनियम तुमी प्ले करताचे म्हणून म्हळेचे. सो तुमी घरकड फर्स्ट हार्मोनियम येतना फर्स्ट खंयची प्ले केलें पळयतात. फर्स्ट म्हळ्यार आमकां म्हळ्यार हांव हिंदुस्तानी शिकताशिल्लें पळय. हिंदुस्तानी तूं म्हळ्यार स्टार्टींग आमकां भूप राग शिकोवचे तें हांव ट्राय करचें आशिल्लें. स रे ग प जसं म्हण हार्मोनियम वाजोवचें ट्राय करचें आशिल्लें. आनी कसं म्हळ्यार हांव म्हळ्यार घरा प्रॅक्टीस करता आशिल्ली. म्हळ्यार म्हाका सर आले म्हळ्यार हांव ज्युनियर आसतना म्हगेले सर आसपण विद्वान महाबळेश्वर भगत. हांव क्लासाक वतना म्हळ्यार बाकी स्टुडंट्स ज्युनियर आसतना हांव सिनियर आसतना सो तेन्ना तांगेले तांणी म्हणटाना म्हाका बेसोच सराना ನೀನು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂಗೆ ಕುತ್ಕೋ ನೀನು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪ್ಲೇ ಮಾಡು ಗ್ರೀಷ್ಮ म्हणून म्हाका तेन्ना बदल सांगता जाल्यार हांव त्या सराक थँक्स म्हणटा. इता म्हणून सांगता म्हाका एक्चुअली तांगेले राग म्हाका ओके म्हाका एक म्हणजे रिफ्रेश जाला जाता. ऑलरेडी म्हाका शिकून आसता ते आपास आयकतना म्हाका एक ओके इम्प्रोवायजेशन करूया. हां ह्या पर म्हाका एक ते खुशी जाता. इम्प्रोवायजेशन करूं येता एक म्हाका एक म्हणजे रिफ्रेश जाता. हां ह्या राग अशी आसता ते खुशी जाता. सो हांव सरान तांकां स्टुडंट्स शिकयताना हांव हार्मोन वाजोवचें ते भूप रागाच्या पुरे. तशी म्हाका हार्मोनियमान म्हाका इंट्रस्ट म्हळ्यार हार्मोनी अशी. ओके सो आमी आमगे नेक्स्ट सेगमेंट मूव ऑन करूया. युजली आमी एक सान फन एक्सरसाइज करताची. कसं म्हळ्यार एक फिल्माचे पद म्हाका गोत्ताच तुमी चड फिल्मा पद आयकना जाल्यार हांव एक एक्सपेरिमेंट करूया म्हणून 2 कन्नडाचे पद आसा ताका हांव कोंकणीन बरयला हें लिरिक्स. सो तुमी खंयचे पद म्हणून आयडेंटिफाय करता. सो फर्स्ट पद हें मस्त रिसेंट जावन आशिल्लें पद. सो ताय तुमकां क्लू. ओके सो हसू नकाची मस्त फनी साऊंड करता. सो धांवता धांवता यो गो धांवता धांवता यो गो मोगानी मोगानी यो गो नंचता आशिल्ले तुगेल वैरी पावसा हनी माळा. नंचता नंचता यो गो एक कन्नडार एक चूर ट्रान्सलेट करून पळया. नंचता नंचता यो गो कन्नडारी कळतं ना. ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರೆ ನಲಿದು ನಲಿದು ಬಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಗೀತ ಕೆಮ್ಗೆಲ್ ಕತ್ತೀರ ಒಟ್ಟು ಮೇಣ ಸಂಗ್ಯ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರೆ ಒಲಿದು ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಕುಣಿವ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯ ಹನಿಯ ಮಾಲೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ತಂದವಳೆ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಸನಿಹ ಬಾರೆ ಒಲವೇ ವಿಸ್ಮಯ. सुपर जाल्यार आयकता म्हण जाल्लें न्हय वा फिल्मी ग्रेट. ओके आनी एक पद या आय थिंक यू कॅन गेस कसं म्हळ्यार वन ऑफ माय फेवरेट सॉंग्स जेके क्लासिकल टचेस सांगतो. सो ट्राय कराची. मॉड आयले मॉड मॉड आयले मॉड मॉड नील नील मॉड मॉड मल्हारा मॉड काळोख कळवून उजवाड होळणू
स्वपान मुग्दुनु मन उड्डुनु ಮೇಘ ಬಂತು ಮೇಘ ಮೇಘ ಬಂತು ಮೇಘ ಮೇಘ ನೀಲಿಯ ಮೇಘ 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 लायक न्हू मेघ हे वर्षा ऋतू बट तुमी ग्रीष्म सो कशी तुमगेलें नांव ग्रीष्म म्हणून पडलें ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतू ऋतू म्हणस ना सो म्हाका ते ग्रीष्म म्हणून दवरला ओके सो इतलें तुमी यू नो इन अ व्हेरी शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम तुमी मस्त अचिव्हमेंट्स केला तुमगेले तशी मस्त आसक्ती आशिल्ली हांगा कलाविद आसता आमगेले वीक्षका तांकां तुमगेले कसो मेसेज आसता मिगेल मेसेज म्हळ्यार आमकां फॉर एग्जाम्पल म्हाका संगीतान इश्ट आशिल्लें तें मिगेले अम्मान म्हाका एक संगीता घाल्लें सो प्रती जनाक तांगेले म्हळ्यार विंगड विंगड क्षेत्रांत इंट्रस्ट आसता प्रती जना संगीता म्हणून आसना विंगड क्षेत्रांत आसता सो तुम्ही कसं हांव कसो म्हणजे आमी खंयच्यानूय एक इंट्रस्ट आमकां खंयच्या इंट्रस्ट आसा पळय तातूंत आमी वचूंका आनी जस्ट आमी प्रॅक्टीस करता मस्त प्रॅक्टीस केल्यार तशें आसा पळय आमकां मस्त इम्प्रुवमेंट जावचें साध्य आसा मिगेल लायफान हांव तशीच म्हाका प्रॅक्टीस 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 म्हणून हांव म्हणटा तितलेच ओके सो संगीत मात न्ही आतां रिसेंट जावन तुमी फॅशन डिझायनिंगा वेरी इंट्रस्ट दाखयता आसाची सो ह्या तुमकां आयडिया कशी आयल्या म्हळ्यार फॅशन डिझायनिंग म्हळ्यार आतां कोरोना टायम आशिल्लो पळय तेन्ना हांव म्हळ्यार म्हाका एक कसं म्हूण गोतना एक इनबिल्ट टॅलंट म्हूण येता हांव एक खंयचें एक ड्रॉइंग पळयचें एक देवालय ड्रॉइंग बेशिल कडेन आर्ट कोण जाता आशिल्लें एक सरस्वती जाल्यार सरस्वती एक गणपती जाल्यार गणपती पट्ट कोण हांव फास्ट फास्ट करता आशिल्लें कशी कसं लें म्हूण म्हाका बदक वतना हांव बदक सांगता जाल्यार ड्रॉइंग क्लासाक येवचें न्ही कसं लेना एक कसं म्हूण गोतना त्या नंतर मिगेल अम्मान ते गमन केलें ओके मिगेल म्हाका इके ड्रॉइंग येत म्हणून मागीर कसं जालें हांव ड्रॉइंग करचें म्हळ्यार हांव अशीची एक वेस्ट म्हळ्यार ऑटोची एक करचें तें छंद जायना म्हणून मेल अम्मान बरें सांगता तें ड्रॉइंग केलेलें आसता चंदू कोण तिणें एक लॅमिनेशन टायप पुरे करून एक हें करून दवरला त्या नंतर तेच दखून आनी तेजे खातीर तीन लेखलें म्हळ्यार म्हाका फॅशन डिझायनिंग कोर्स घालला रे म्हळ्यार मस्त ह्या अशा पुरो स्कोप आसतलें म्हणून एक म्युजीक कशी पळय ती म्हाका बरें सांगता म्युजीक ती गेल दखून म्हाका स्टार्ट जालेलें सो एक्चुअली कसं म्हणटा पळय आमकां कसं इंट्रस्ट आसा पळय तें आमगेले पेरंट्स आगोत आसता सो तीन म्हाका कसं म्हणलें म्हाका फॅशन डिझायनिंग कोर्साक एक घाल्ला सो म्हाका तांचो इंट्रस्ट आतां नवें एक कसं म्हणजे नवें म्हाका एक ड्रॉइंगान ती एक आसक्ती पळोवन तिणें क्लासाक घाल्लें म्हणून म्हळ्यार खंयचे एक टायमार कसलेय पूण आयडिया येतले बट वायज म्हळ्यार कोण बुदोंक तसं ताणें तेन्नाच ते ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करून कसलेय पूण तांतू यू नो करूं ट्राय करता सो आमी आमगेले कार्यक्रमाचे यू नो एंड येता आसाची सो हांगेल्या केलो अचिव्हमेंट्साचे ग्लिम्स एक फोटोज आमगेले आसाची सो तुमी पुरा हें पळोवका सो हें केदान मेळ्ळें हें म्हाका राज्य प्रशस्ती अवॉर्ड मेळ्ळें 2014 हें हांगा नेहरू मैदानान म्हाका मोहिदीन बाबा आनी रमनाथ रೈ मागीर इब्राहिम आनी म्हाका दिल्लें हें कन्नड संस्कृतिक इलाखे दाखून आनी हाजे मेमरीज हें चैतन्य श्री युवा प्रशस्ती म्हणून ह्या राज्यांगण उडपी मेळ्ळें म्हाका आनी हें वेतांची चैतन्य श्री युवा प्रशस्ती ओके ओके कथा बिंदू प्रकाशना हें म्हाका हें फर्स्ट अवॉर्ड मेळ्ळें 2013 तें म्हाका रब्बिल्लें सॅक्सोफोनिस्ट त्या मम्मान म्हाका हिंदुस्तानी क्षेत्रार मेळटा म्हणटाना तांणी म्हाका एक म्हणलें तूं हें कंटिन्यू करी हिंदुस्तानीन कोणाक येना रेअर क्लासिकलान तूं कंटिन्यू करी म्हणून म्हणलें तशी मस्त खुशी म्हाका कॉंग्रॅच्युलेशन्स अशी तुमी आनीके साधन करका आनी तुमी आनीके मस्त जनाक इन्स्पायर करता येवका म्हूण सांगून आयचे हे कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करताची हांगा तारी आमगेले कार्यक्रम पळयता जाल्यार तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद करता अशीच आमी प्रति वार एक नवे कलाविदा घेवन तांगेलो टू संगीताचे एक भासाभास हांगा चालू निरंतर कंटिन्यू करता आसताची सो मिस करनाशी विश्व कोंकणी चॅनला सबस्क्राईब कराची धन्यवाद